खरेंच सिरील तुजी कांतारां जी आसा तातूंत जी घटसण आसा तिचेरूय आमच्या ऑडियन्साक आवडल्या आनी आवडटा म्हणूनच लोक म्हाका जर तर म्हाजी कांतारां सारको कान दिवन आयकता सदांच म्हणटा सिरीयल तुजें कांतार खरेंच बरें आहलें आमी खरेंच कान दिवन आयकता तांकां उठोंक पासून अशें तकली पासून हालोवपाक दिसना सिरीयल तुजें कांतारान एक एक उतर जें आहा न्हू तें आयकोंकूच जाय अशें एका दिसाक म्हाकाय तुजी गरज आसली पूण कसल्या तरी कारणाक लागून ही जी तुजी पावराची कांतार आसात ती म्हज्या तियात्रांत शोक मेळोंक ना तेन्ना हांव पावना आहलो हांव तेन्ना त्या टायमार म्हाका उडास आसा हांव अनिल पेडणेकराक आहलो कला अकादमीची तियात्र सर्त प्रोफेशनल स्टेज आनी कार्नवालाच्या खेळांनी सिरीयल तुका हांवें पळयलां हय कार्नवालाचे खेळ म्हणल्यार उगडास येयलो म्हाका कार्नवालाचे खेळ नाचपाक खूब उमेद कित्याक कला अकादेमीन हे स्पर्धेन आमी लोकांच्यान फुडें पयस आसता प्रोफेशनल स्टेजीर आमी लोकांचे पयस आसता पूण जे हेड आसता ते लोकांचे मोदें वचून आमकां एक्टींग करचें पडटा आनी थंय एक्टींग करतना लोकूय बाराबर आसता आमकां उमेद दिसता लोक आमच्या बाराबर आहा दिसता तेय पार्टीस काय दिसता आमकां पूण म्हाका कला अकादेमी हे जे हेड नाचपाक कार्नवालाचे खूब उमेद हय हांव जाणा कारण ह्या ऑडियन्सा मदल्यानूच एका खेळाक धांव मारून लोकां मुखार येता तोच तो कॉमेडियन मार्कुसाचो हेड हय खरेंच हातूंत तुवें एक कॉमेडीची भुमिका एक बऱ्यांतली बरी भुमिका लोकां मुखार सादर हय म्हाजें कितें आहा न्हू म्हाजी आवड म्हणटा ती कॅरेक्टर कॉमेडीन सदांच हांव कॅरेक्टर कॉमेडीन घेवन म्हाजी ती आनी चडशे म्हाका सुकराच्या तियात्रान हांवें केलोलो तसोच सेमी कॉमेडीक रोल आनी हेडांनी म्हाका हांव तांकां सांगता म्हाका हेडांनी घालतले जाल्यार म्हाका सिरियस रोल दिनाका हांव कॉमेडी करता म्हणून आनी तितून हांवें कॉमेडी करून म्हाकाच पयलें सद्या म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळटा कॉमेडी करून सिरियस रोल करूंक जाता म्हाजें दुसरें करूंक जाता पूण म्हाका चड उमेद तुवें तातूंत कॉस्ट्युमाचेर भर दिलेली आसा मेकअपाचेर भर दिलेली आसा आनीक एक्टिंगाचेरूय तुवें जाय तो तोकूच घेवन हो एक बऱ्यांतलो बरो कॅरेक्टर लोकां मुखार प्रोजेक्ट करपाचो प्रयत्न केला आनीक एक हातूंतलें एक गजाल म्हटल्यार की जायते शो जाल्या उपरांत जायते तुमी थकतात आसतले खूब थकतात दीसभर सकाळीं स्टार्ट जाता ते रात पर्यंत रातचे 12 पासून हेड करता दुसरे दिसा परते सकाळीं उठोन रेडी जावंक जाय पूण कितें आसता एक पाट तितली कांसेर तितलो जगत ती एक पाट तूं हेळ करपाक स्टार्ट जालो ती उमेद तुजी कांसेर गेली तूं तितून भितर गेलो काबार कांसेर काबार थिंगासरूच ती परती उमेद नव्यान तुज्या आंगान भितर सरता सिरीयल केन्ना तरी ऑडियन्सांतल्यान कोणी तरी तुका म्हणजे जे जे खेळ चलतात हांवें ती लागींच्यान पळयल्या एक तोखणायचे तुजेर थापट मारला सदांच लोकांनी म्हाका वाखाडला एका म्हाजे जे केल्लो तो कॅरेक्टर रोल करतालो ताका म्हाका इनामूय भेटयला लोकांनी तुजो रोल बरो जाला म्हणून सिरीयल आमी जायते खेळांचेर उलयले जे खेळ चडशे नॉर्थ गोवा चडशे जायना हय जायना पूण सावथाक चड जातात हय चड जाता आनीक ह्या सायडीच्यान तूं जायतो तोकस घेवन थंय वेतालो आसता हय हो तोकस घेवन तूं गेला ताचो तुका फळ झेरून म्हाका फळ झेडून मेळ्ळा सिरीयल तुवें केन्ना तरी प्रयत्न केला VCD तयार करूंक VCD हांवें काडल्या न्हय VCD म्हजी आसा बोजेकार म्हणून आसा ती बोजेकार म्हणून काडली आनीक ह्या VCDचें खाशेलपण कितें VCDचें खाशेलपण मेन म्हणटा तें जेन्ना हांवें VCD काडल्या तेन्ना फर्स्ट हांवें कोरल डॅन्सींग कोरस आसता तो डॅन्सींग तें हांवें इंट्रोड्यूस केल्लें आयज जायत्या जाणांचे सीडी तूं पळयता आसतलो पूण ती म्हाजी सीडी पयलींच अशें इन्वेंशन म्हणटा हांव सदांच म्हणटा म्हाका इन्वेंट करूंक दिसता म्हाका कितें नवें सोदूंशें दिसता पूण हांवें फर्स्ट टायम म्हाजी VCDर तुका पळय म्हाजी सीडी पयल्या आसली ती तेजेर तुका कळटलें हांवें बॅकग्रावंड सगळें कशें कोरियोग्राफी करून हय कांतारां दाखयलें तर पळय आतां आनीक एक गजाल आसा कितें की आयज जे आमचे कांतोरिस्ट आसतात तेच ह्या VCDंतल्यान दिश्टी पडटात पूण तुवें केन्ना तरी हाचेर विचार करची गरज आसा की फिल्मांनी जे भशेन जाता की बॅकग्रावंड सिंगर तो बॅकग्रावंड उरता आनीक पालकाचेर पड्ड्याचेर दुसरेच दिसतात असो करूंक जाय करूंक जावंक जाय पूण हांवें म्हाजे तितून तसो प्रयत्न केल्लो करपाक लोकांनी म्हणलें आरे तोच म्हणना मरे कांतार फाटल्यान तो दुसरो म्हणटा तो न्हय रे लोकांनी मांदून घेत जाल्यार हें लोकांनी मांदून घेवंक जाय कित्याक आदीं फिल्मांनी चलना
बॅकग्रावंड म्युजीक बॅकग्रावंड दुसरोच म्हणटालो स्टेजीर एक्टींग पालकार हेजेर पडल्यार तुका दुसरो दिसतालो तशें जावंक जाय कित्याक अशें दोतोर जालें जाल्यार खरो सिंगर ताचो वालोर लोकांक कितें पळय तो कळटलो. सिरील तूं सारको ट्रॅकाचेर आसा हय कारण तुजी गाडी सारकी ट्रॅका वयल्यान वता. हाचे फाटलें कारण इतलेंच की जे भाशेन तुवें प्रोफेशनल तियात्रांनी पळयलां की तोच पार्थ बरयता, तोच कांतारां बरयता, तोच न्हेसता, तोच स्टेज सेटअप, तोच मेकअप, तोच सगलो. पूण तुज्या जिवितांत तुवें प्रोफेशनल तियात्र केल्यात आनी कला अकॅडमीच्या सर्तींतलेय तियात्र केल्यात. ह्या सर्तींनी तुवें बॅकग्रावंड म्युजीक दुसरो वापरता सगळ्या कामाक तुवें दुसरो डायरेक्टरूय दुसरो घेता. जाल्यार ह्या वेळार तेच लोक कित्याक म्हणनात की तूं सगळें काम तूंच कित्याक करिना. लोक म्हणटा आसतलो ना पूण आमी सगळेंच लोकांक जाय तें दिवचें न्हय पूण थोडें भोव आमी इनोवेटीव कितें तरी नविदाद हाडून लोकां मुखार दवरपाचो प्रयत्न करची गरज आसा. म्हाजें अशेंच आसता की हांव पासून कांतरां बरयता. म्हाज्यान पार्टीन कांत बरोवंक जाता. पार्टीन कांत हांव बरयना. म्हाजें कांत हांव स्पेशल बेनीचे रिबेलो लिरिक्स मास्टर म्हणटा हांव ताका कित्याक ताचें कांत म्हाका दुसरेच भाशेन लागता. हांवें म्हाजें मोतीन आसा तें हेर जाता जे हेर तियात्र जाताले ते कांत म्हाका आमच्या तियात्रांनी जाय म्हणून हांव म्हाजें कांत म्हाका जेन्ना म्हणटी तरी पूण हांव म्हणटी पूण हांव म्हाजें कांत मारिना तितून. हांव स्पेशल बेनीचे रिबेलो तेका मारूंक लायता आनीक म्हाजी कांतरां हांव कांतरां बरोवपी तरी हांव दुसऱ्यांक म्हणटा तुमी बरया कित्याक म्हाजो टेस्ट लोकांक दिवन लोकांक म्हाका वाज हाडपाचें ना. दुसऱ्यांचो टेस्ट लोकांक गोमोंक जाय. सो हांव दुसरे कांतोरीस्ट आसा तांकां सांगता तुमची कांतां तुमी बरया. इतलेंच लोकांक कितें दिता तें तेंचो टेस्टा बरोवन जाय. सिरील आमी कितलेंय उलयलें जाल्यार हो तियात्राचो वावर कसोच सोंपचो ना. हय कारण आमी दिसान दीस कितें तरी नवें शिकत आसतात. हय थोड्या वर्सां फाटली एक गजाल म्हाका उगडास आसा की तियात्र सर्तींनी 5 तियात्र येवंक भोव आवड जाताले. हय हो एक काळ आसलो आनी ह्या काळार आमी व्हड तकस घेवन म्हणटा तशें तियात्र सांबाळले. त्या काळार फकत खेळ तियात्र व्हडा मोठ्या प्रमाणांत भायर सरले आनी तियात्र सोबत येताले. आयज ती परिस्थिती ना. आयज तुका एकूय खेळ तियात्र दिश्टी पडना. सगळ्यांक वचत ते परत तियात्र जावन तियात्र जाले. तर कला अकॅडमीच्या तियात्र सर्तींनी हालींच्या तेंपार ह्या फाटल्या 2 वर्सांक जायती पीक आयलेली दिश्टी पडटा. पूण ही सगळी पीक पोल नासतना तशीच उरत जाल्यार आमचें गोंय एक कलेचो सागर जावंक वेळ ना. हाचेर तुजें मत कितें? पळय हें अशें जावपाक न्हू हांवेंनूय हाच्या आदीं तियात्र केला. म्हाकाय तेन्ना त्रास पडटाले आनीक आतां जें कितें जालें हांवें ते तियात्र कला अकादेमीन तियात्रूय पळयतालो. 5 म्हणटा येवपाक खूब मुश्कील जातालें. मागीर कला अकादेमीनूय चिंतलें हें जाता उणें जाता. तेणी थोडी वर्कशॉप्स दवरलीं. मेन म्हणटा कितें तुजो कोर्स चड जाता जेन्ना कसो तें बॅकग्रावंड म्युजीक तुजें दुसरें कितें आसता सगळें वयल्यान हय दुसरें हाडचें पडटा. सो तेका तेंचे आमकां भायले हाडचें पडटा तेन्ना आमकां तेंकां फारीक करूंक जाय ते भाशेन. पूण कला अकादेमीन आमकां हेल्प केलो कसो की वर्कशॉप्स दवरलीं. थोडे आनीक न्यू उत्पन्न जाले तशें करून गांवांतले भुरगे तयार जाले. गूण आसले ते गूण तांचे थोडे दाखोवपाक मेळ्ळे. हय ते जाणाले थोडे नोकरां जाले ते शिकले वर्कशॉपा वरवीं शिकले तेच परी. आनी आतां जें कितें जालां आमचे तियात्र अकादेमी ती आमच्या कलाकारांक तियात्रिस्टांक तेणी वर्कशॉप्स केली प्लस ते आतां फायनान्शियल एसिस्टन्स करता. ताका लागून हे तियात्र आनीक चड वाडले. ताच्या पयलीं हांवें तियात्र केला पूण हे 2 वर्सांक आमकां तेजें कितें मेवता. प्लस कला अकादेमीन आमकां तेजें पळय गेट कलेक्शन वाडयलां ताचेर उमेद येता करपाक आनी दिसता आमचो कोर्स बसतलो म्हणून. हय कारण ह्या आमी सर्तीन जेन्ना वेता आतां हे सर्तीन आमकां जायतो खर्च जाता. आमकां सेटींग हें तें म्हटल्यार कांय ना. जायते आमकां अरेंजमेंट वस्तू हाडच्यो पडटा. नवें सगळें नवें करचें पडटा. सगळें नवें करचें पडटा. जो एक तियात्र हांगासर जाता तो तुका इतलो कॉस्ट पडटा पूण तो प्रोफेशनल तियात्र करता तूं त्याच खर्चान तूं आनीक 5 शो खूंय भायर करून काडटलो. पूण कला अकादेमीन करता ते सदांच तुका
चड कित्याक तें बारीकसाणेचें तुवें बारीकसाण धरली म्हणटच तुवें सगळें बरें तें दाखोवंक जाय ना जाल्यार एक मिस्टेकीक लागून तुजो वार निर्फळ जाता कित्याक आमी परत परत आमी तिसरे फावटी त्याच स्लोगारार पावले हय की लोकांक परत एक फावट सांगोंक हय की ह्या सर्तींतले तियात्र जो तोकस घेवन कोत्ता. तुम्ही वावर हय. केला तो तुमी पोवचो सिरील दुसरें म्हटल्यार जेन्ना तुवें कांतारां कंपोज करता ती कांतारांचे जे टॉपीक आसात ते कशें कितें हँडल करता पळय म्हाजे टॉपिक्स आसता न्हू म्हाजे सदांच वेगळोच विशय आसता कोणाचो मॅच जायना म्हाजें कितें आसता न्हू तें म्हाका दुसरेच भाशेन दिवपाक जाय म्हाजें कितें घडणी जाली ते घडणेचेर हांव चुक्कोन कांतार काडटा म्हाजें काडप तुवें आतां आयकलां आसतलें काडप म्हाजें दुसरेच भाशेन हें सो हांव ते टॉपिक्स केन्नाच क्लॅश जावंक दिना म्हाजें दुसऱ्याचेर काडप तर ह्या वेळार धाकटीशी विनंती आमचे ऑडियन्स जायते फावटी आमकां विचारतात की तुजें घर खंय तुजो धंदो कितें हाचेरूय तुवें आमच्या ऑडियन्साक सांगल्यार अदीक बरें जातलें तेतून बाब हांव जेन्ना म्हाजी कांतरां म्हटल्या न्हू लोकां मदें पावयल्या म्हाजी हिस्ट्री कशी सांगून हांवें म्हजें गांवचें नांव घातलांच हांव रावपी तोंकार मिरामार म्हण काडून एक स्टॉप फुडें म्हाजें घर तोंकार म्हणटा ती आनी मातशें फुडें दोनापावल सो फामाद बीच आहा ती मिरामार तूं वावर कसलो करता म्हाजो वार म्हणटा म्हाजें एक स्पेस पार्ट शॉप आहा स्पेर पार्ट्स हय आनी ताचे उद्देशीन ताचे वशें हय फार्मींग चलयता तर तुवें सुरवातीक म्हटलां की पायचे जे गूण आसात ते तुका आयल्यात म्हणून हय तर तुजें पायचें नांव तूं लोकांक सांगचो ना पायचें नांव म्हाजें दोमिंग आल्मेर आल्मेर आल्मेदा. हय तो म्हाजो पाय पयलो गांवान जे तूं म्हणटा जायत हेर सगळे इंडियान जाता म्हणून सावथान तेन्ना म्हाज्या उडासाक हांव धाकटो आसतना म्हाका उडास आसा हेर म्हणटा ते आमी आमच्या घरान पळयताले कित्याक नॉर्थान पायच्या उद्देशीं पांय बरयतालो म्हाजो ते हेर म्हणटा पळय ते कार्नवालाचे आनी कार्नवाल येयलो म्हणटच आमकां ती आमी धाकटे तरी पूण बारीक सारीक पळयलां सिरील जे भाशेन जे पायचे गूण तुका आयल्यात तेच गूण म्हाका दिसता तुज्या भुरग्यांकूय आयल्यात म्हाज्या भुरग्यांकूय आयल्या म्हाजें व्हडलें चेडूं काला खातीर बेस्ट सिंगर 4 फावट जालें 5 फावट कॉम्पीट केलें ताणें आनी एक धाकटें चेडूं आहा तें एक्टींग करपाक ताका खूब लायक सो तें म्हणटा दादा आपलें एक्टींग करूंक जाय सो हे पाट ताका हांवें बरो रोल करून दिलो बरे भाशेन ताणें एक्टींग केलें लोकांनी ताका मानलां नेटारूय तेजें बरोवप येता बायचें एक्टींग बरो जालां म्हणून म्हाकाय मॅसेज येता तुजे घरकान्नीनय तुका जायतो आदार केला घरकान्नीन आदार केला फकत म्हाका म्हाजें बिजनेस सांबाळटा जेन्ना हांव भायर सोदतां म्हाजें बिजनेस सांबाळचें पडटा म्हाका त्या वाटेन म्हाका घरकान्नीचो म्हाका खूब सांगात मेवता सिरील तूं म्हज्या सांगाताक जायतो उलयलो जायते तुजे विचार तुवें लोकां मुखार हाडले पूण तुज्यो नव्यो कांयच वस्तू तूं हाडचो ना नव्यो वस्तू म्हणजे सगळ्या म्हणून म्हाजो एक वीश आसा तो म्हणल्यार एक व्हडलें फिल्म करपाचें प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू आसा म्हाका कोण मेवला प्रोड्युसरूय मेवला बरे भाशेन जाल्या पुरो मागता म्हाका तें व्हडलें फिल्म करपाचें आसा कित्याक हांव इफेक कम्प्लीट करूंक सोदतां तें म्हाजें बरे भाशेन तें एकूच सपन आहा व्हडलें म्हटल्यार तें जावचें प्लस म्हाजी आतां ह्या दिसांनी म्हाजी VCD रेडी जाता ती VCD आजून टायटल दिवंक ना ती VCD प्लस म्हाजो हो जो वावर आसा हांवें जो केला तो लोकां मदें हांवें शोज मांडलेले आहा हॉलांनी मांडलेले आहा लोकांनी तो पळोवचो म्हाका उमेद हाडची उर्बा हाडची म्हणून हांव मागतां आनीक ह्या वेळार हांवूय तुजे उपकार आठयता आनी जीं सपनां तुवें रंगयल्यान ती फळादीक जावचें अशें दुनिया देवा लागीं मागता सिरील खरेंच फाटल्या वर्सभर आमी एकामेकाची वाट पळोवन आसले पूण सगळूच मेळोंक ना पूण आयज तुवें मोलादीक वेळ ह्या कार्यावळी पासत दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काळजांत देव बरें करूं आनी हांवूय म्हणटा तुका चड देव बरें करूं म्हाजो उगडास केलो आनी प्रुडंट मिडियाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हाका ताणें लोकां मदें पावयलो म्हणून आनी इतल्यानूच आयची ही माणकां मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां आदिवस